उटा संघटनेच्या प्रकाश वेळीप गटाक दपको जिल्लो निबंधकान उटाच्या नावाखाला सभा घेवप लोगो वा शिक्क्याचो वापर करपाक निर्बंध घाल्या। एसटीच्या 8 संघटनांनी उटा ही शिखर संघटनेची स्थापणूक केली। मात आता हे संघटनेक खंय विश्वासात घेनासतना निर्णय जातात। एसटीच्या संघटनांची जिल्लो निबंधकांकडे याचिका 2004 ते आतापर्यंत आज 22 वर्सां सुमार जाली। हो जो आमचो प्रकाश वेळीप जो आसा आणि त्याच्या बरोबर बाकीचे गोविंद गावडे म्हण हे म्हण कंटिन्युअसली तेच ती संघटना आसा ती सांबाळटा। आणि जे कितें आसा आमच्या घटनेन जे कितें केल्लें बरयल्लें की दर 2 कॉन्सिक्युटिव्ह हें जाल्या नंतर तिसऱ्या एका तुका हें रावपाक मेळचें ना म्हणून ते कडेन आमी हें केली की हांगासर तेंच्यो जनरल बॉडी बरोबर जायना, म्हणजे मेंबर सारके हें आसना, कांय ना, सगळें अस्तव्यस्त सगळें। पळोवप 8वी संघटनाची शिखर संघटना एपेक्स बॉडी म्हणटा ते। पूण हांगासर पळय जाल्यार आमकां इन दीस डेमोक्रेसी हेज्यो कोण बाकीच्यो ज्यो संघटना ज्यो आसल्यो 8वी संघटना ज्यो आसल्यो पळय काय न्हू 8ची तेजी जर एक जर संघटना जर कोणाकूच विश्वासान घेना। आणि आमची जी बाजू आशिल्ली की आमचो जो स्टँड आशिल्लो की इट इज एन अलायन्स ऑफ 8 एसोसिएशन्स हे जो तेणी एक्सेप्ट केले कडेन आसा ऑर्डरी भितर। सेकंडली हे स्पेसिफीक ऑर्डरी तेणी म्हणला इंजंक्शन ऑर्डर जी पास केला तितून म्हणला की उठान खंयचोच उठाचो बॅनर यूज करपा जायना, दे कॅनॉट डू द फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन, खंयचोच तिणी प्रोग्राम करपा जायना आणि जाचें डेजिग्नेशन एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचें जावं जनरल कावन्सिलाचें हे खंयचें डेजिग्नेशन जे उठाचें आसा तें तिणी यूज करपा जायना। ह्या याचिकेचेर सुनावणे उपरांत जिल्लो निबंधकान उटाच्या नावाखाला सभा घेवप लोगो वा शिक्क्याचो वापर करपाक निर्बंध घाल्यात। सप्टेंबर म्हयन्यात खंय वेंचणूक घटनेंतल्यान समजा एसटी समाजाक दिसता अन्याय जालो, एक बरी संघटना आपल्या खातीर काम करताली, तिका जर बंदे हाडपाचे जर अशें षडयंत्र चल्ला जाल्यार तो तमाम गोंयच्या तमाम एसटी समाजा म्हाजो उलो आसा की तुमी हो अन्याय सहन करनासतना अन्याय सहन करचो न्ही आणि एकजूट दाखयात आणि हेजे जे आसा ते योग्य उत्तर योग्य टायमार तुमी दियात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।